आज सकाळी मॉर्निंग 6:55 कॉल येयले गोंय भाड हांगासर फ्लॅटाक उदक पेटला म्हणून आमी इमिजिएटली आमची गाडी टर्न आउट केली आनी हांगासर आमी 7 जावन 2 मिनटां हांगा आमी रीच टू द पॉयंट भायर पडल्यार पावले आमी हांगासर पळयल्यार हांगासर उदक व्हडलो उदक स्वरूप धारण केल्लेलें आहा देखून आमी इमिजिएटली आमचे फायर फायटींग ऑपरेशन कमेन्स केलें स्टार्ट केलें पळयल्यार फ्लॅट सगळें हांगा धुंवर जाल्लो इमिजिएटली आमी दुसरी गाडी टर्न आउट केली कित्याक आमकां पयलीं हेजे आमकां कळोंक ना की उदक पेट्टा आतां कितें जायत सांगूंक शकना पूण आमी ताबडतोब इमिजिएटली पयलींसून गाडी टर्न आउट केली आमचें फायर फायटींग आमी स्टार्ट केलें इमिजिएटली पळय हांगासर फायर फायटींग करतकीर आमी 2 तास आमी उदया कडेन झुंज दिली उदक आमी कंट्रोल हाडल्या उपरांत आमी कूल जाल्या उपरांत आमी हांगासर सीन जे आमी पळयलें कितें जालें पळयलें हांगासर 4-5 टीव्हींचे हे आमचे एसी जळ्ळे 2 कपाट जळ्ळे आख्खे तो बेडरूम आसलो पळय तो खक्को थंयसून उदक पेटलो अशें आमकां दिसता पळय सगळे अख्खे बिल्डींग एका फ्लॅटाक उदक पावलो जाल्या उपरांत किचन रूम तेजे जळोवन खाक जालें कितें आयटम आसले ते सगळे जळोवन गेले आनी जो एक्सिडेंटली 12 ते 15 लाख तांकां लॉस जाले अशें आमकां निदर्शनां आमकां येयलें कसो लागलो कितें हेजे आतां आमकां उदक कसो पेटलो पळय तें आमी कितें सांगूंक शकना आमी फक्त कितें उदक हांगा पावले उदक पेटलो लागलो बेडरूमान स्टार्ट जालो उदक आतां कसो पेटलो तर आमी कितें सांगूंक शकना जावंक शकता इलेक्ट्रॉनीक शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता अशें जावंक शकता लॉस कितको म्हटला तुमी 12 ते 15 लाख पर्यंत लॉस जाले आनी आतां उदक लागता कोण नासलो तेंचो जो घरकार बीन कोण नासलो ना हांगासर कोण नासले लोक आसलेले कसो कळला तो भायल्या लोकांक कळलो धुंवर येयलो भायरसून स्मोक येयलो उपरांत कितें जालो अशें आमकां कळ्ळें न्हू तें आमकां मेनी कॉल दिलें आमकां तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.